आणि एक सुरवात किशोर जो विशय करूया तो म्हळ्यार म्युनिसिपालिटी इलेक्शना वेल्यान कारण निवडणुकीचे सूप वाजले बी म्हणून आमी बातमी केल्यो आतां ते कितें जातलें ते कितें वाचतले कोणाचे वाचतले ते पळोवचें पडटलें आमकां बट दोनी प्रतिश्ठेच्यो म्युनिसिपालिटी म्हाका दिसता की फाटली इलेक्शनात जर रिजल्ट धरलो असेंब्लीच्या जाल्यार दोनी कडेन ज्यो अटी तटीच्यो सारक्यो निवडणुको जाल्यो जिखून आयले ते सुद्दां खूब थोड्या मतांच्या फरकान जिखून आयले अशी परिस्थिती भितर ह्या निवडणुकांचे महत्व कितें प्रतिश्ठा हे महत्व काय सिटीच्या दृश्टींतल्यान ताजें कितें महत्व आसा काय निकाल कितें जावं सिटी तशीच उरतली प्रतिश्ठपणाक लागल्या निकाल कितें जावं सिटी तशीच उरतली आतां मेरेन जे सिटीची इलेक्शनां जाल्या तशी सिटीच्या कोणाक काय पडलेलें ना इलेक्शनाचो आनी सिटींतले प्रश्न हाचो कांयच ताळमेळ केन्नाच आसना आनी हेच्या फुडें तो आसचो ना पूण प्रतिश्ठा खूब म्हत्वाची आसा कारण 2022 उपरांत जेन्ना दोतोर प्रमोद सावंत परतून एक फावट मुख्यमंत्री जालो पयलीं 2019 ते 2022 मेरेन ज्यो निवडणुको जाल्यो मागीर तातूंत पंचायती निवडणुको जाल्यो झेडपी इलेक्शन म्युनिसिपालिटी इलेक्शन बाय इलेक्शन तेतून सगळ्यांनी प्रमोद सावंतान आपली प्रतिश्ठा राखली सो आतां जेन्ना परतून एक फावट ते मुख्यमंत्री जाले आनी आतां परतून तांच्याच मतदारसंघातली महत्वाची पालिका म्हणटात ती सांखळी जी सांखळी पालिका ही सदांच मुख्यमंत्र्यांच्या खंय तरी फेवरेबल ना अशी परिस्थिती आणि हिंटरलँड जो आसा सांखळीचो ते सगळे प्रमोद सावंताक मतां पडटात पूण सांखळी पालिकेन पडना सांखळी पालिकेन ताका सगलांनीचें आव्हान आसा तर आतां 2 टर्म मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत सांखळीच्या लोकांची दोतोर प्रमोद सावंता बद्दलची मानसिकता बदलल्या काय कितें आता ते एक्सेप्ट करतले काय कितें तेजें नेतृत्व हें ह्या पालिका वेंचणुकेंतल्यान स्पश्ट जातलें प्रमोद त्या खातीर खूब म्हत्वाची ही वेंचणूक मुख्यमंत्र्या खातीर दुसरी फोंड्याची जी आसा फोंड्याचें राजकारण हें सदांच विचित्रच राजकारण म्हणजे थंय त्रिसुत्री राजकारण ढवळीकर रवी नाईक आनी काँग्रेस अशें तें त्रिसुत्री राजकारण आतां हें तें कशें त्रिसुत्री म्हणजे ढवळीकर आनी रवी नाईक आतां एकठांय येवन बीजेपी वांगडा ती वेंचणूक लढयतले काय परत ते ग्रुप जातले हें आतां पळोवचें पडटलें आमकां हय घुसपल्या सुताचो गुटलो जाला आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें एक लक्षांत घे फोंडा तालुक्यांतले सगळे आमदार मंत्री आसात त्या खातीर थंय विरोधी उमेदवारूच आसूंक जायना खरो म्हणजे पूण ती परिस्थिती आसतली काय कितें तें आमी म्हाका दिसता पांडुरंग तुजी मारया सो प्रतिश्ठा काय सिटीचो विकास प्रतिश्ठा दोनूय कडेन आसा आनी सिटीचो विकास म्हटलो जाल्यार फाटल्या कांय वर्सां सांखळेचो म्हणजे प्रचंड हेच्या प्रमाण कायापलट जाला बस स्टॉप पासून जे अशे अडगळीन पडले अनेक वर्सां पासून ते बस स्टॉप वेगळे केले रस्ते रुंद जाल्यात रवींद्र भवन थंय आयला आनी आमी आतां आज सकाळीं हांव सांखळे आशिल्लो म्हाका पळोवपाचें आशिल्लें सिच्युएशन कितें आसा काय म्हणून जाल्यार सांखळे प्रतिश्ठेचो विशय हो आसाच सो जशें किशोरान म्हटलें की धर्मेश सगलांचो विशय जो आशिल्लो प्रवीण ब्लेगन आशिल्लो मागीर आमची सुनीता वेरेकर आसा असे कांय लोक जे आसात ते आतां ह्या इलेक्शनान परत येवं शकतात पूण सांखळेकारांक एक कळलेलें आसा की विरोध करून करून कितलो करप हेका एक लिमीट आसता आनी डॉक्टर प्रमोद सावंतान जशें तेणी म्हटलें की सेकंड टर्म जेन्ना ताका मेळ्ळो तेन्ना तेंच्यांनी ती आपली प्रतिमा थंयसर जी केली आसा आनी सांखळेन जी हे वाडयल्या कामाची व्यक्ती जी वाडयल्या दर शेनवारा लोकांक लोक दरबार भरवप लोकांक मेळप तांची समस्या आयकून घेवप ह्या सगळ्या गजालीचो इम्पॅक्ट आसा सो त्या खातीर म्हाका अशें आयज सकाळीं जाणून म्हणजे दिसलें की विरोधक आहा सांखळेन तो अत्यंत हे जाल्लो आसा कमकुवत जाल्लो आसा म्हणजे प्रतिश्ठेचो विशय तो म्हणटा तसो आसाच तो सो मुख्यमंत्री आपली प्रतिश्ठा जपतलो आनी किशोरान एक मेन्शन केलें अशी त्याच्या कार्यकाळात जितकी इलेक्शनां जाल्या ती सगळ्या इलेक्शनांनी बाजी मारलेली आहा सो म्हाका दिसता सांखळेनूय ताका चान्स हे फावटी आसा अशें सकाळचें म्हणजे हांव जे दौरो करून येयला तशें म्हाका दिसलें हेचो फोंड्याचो प्रश्न जर म्हणटा फोंड्याक अजून हांव वचोंक ना पूण फोंड्याचें राजकारण जितकें आमकां खबर आसा ते रवी भोवती किंवा सुदिनाचे कांय लोक जे आसा डॉक्टर केतन भाटेकर बीन हे लोक केन्ना केन्ना अशें वरचड हे करतात पूण आतां भानगड अशी जाल्ली आसा की आत्ताच्या परिस्थितीत एमजीचो मंत्री आसा भाजपाच्या सरकारान आनी एक आमदार आहा तो गृहनिर्माण मंडळ तेजे कडेन आसा सो अशे परिस्थितीत भाजपा कडेन कसलेच कोत्रेपण एमजीपी घेवं शकना पण म्हाका दिसता केतन स्टील वॉन्ट्स टू कॉन्टेस्ट केतन आपल्या सहबळाचेर घालूं शकता किंवा तसो भाजपा कडेन उलोवन
MGP आनी भाजप आमी एकूच न्हू अशें कितें तरी उलोवन बाबा ती आनी कोणाक चान्स पडचो न्ही म्हणून आनी कोण म्हटलं आनी कोण ना ते एक RGPचो पळय तू म्हणटा उबो रावल्यार केतनानूच उबो रावपा जाय किंवा नाजाल्यार एकतर्फी थोड्या प्रमाणात RGP हांकां फरक करू शकता पूण तरी सुद्दां म्हाका दिसता की BJP फोंड्याची पालिका आपल्या हातीन दवरूं शकता कारण ताजे ते हे आसा ढवळी आपलो बीन दळवी बीन हे सगळे जे आसात म्हाका दिसता की थंय ते दोनूय पालिका भाजपा हे करू शकता कारण विरोधक राज्यातच न्हय जाल्यार स्थानीक लेवलाचेरूय कमकुवत जाल्ले जयल हाऊ डू यू लुक एट बोथ दीज प्रेस्टीज कितलो आणि डेव्हलपमेंट कितलो Development becomes secondary now. It's a matter of prestige for Pramod Sawant and all those who are in the ruling now, because they'll a slight slip up here could reflect badly on their either their leadership or so last time it was very close, neck and neck with Pramod Sawant, almost ending up on the losing side. So आता काय तेजेर पळोवचें पडटलें की whether how far of this thing he has made with the opposition or the people who are opposing him. So this will be another kind of a small test for him. And yes, in Ponda, Ravi Naik and Sudhin Bab तेंचे भितर आतां खरें म्हणल्यार हेणें किशोरान सांगलां तशेंच की opposition आसूंक नाका आशिल्लो सारको सो if you are getting everybody together on that thing now again when there is an opposition and let's see how far they win the trust of the voter there. तूं कोत्रेपण केन्ना घेवं शकता जर आतां फाल्यां 5-6 म्हयन्यांनी समजा विधानसभेची निवडणूक आशिल्ली जाल्यार समजत आशिल्लें 4 वर्सां काडपाक जाय अजून MGP पण तरीकय तू म्हणटा की RG आपलो इम्पॅक्ट दाखोवपाचो प्रयत्न करतली RGचो इम्पॅक्ट जातलोच आनी तेंचे प्रयत्न सुरू आहात ते वेगवेगळ्या पद्दतीन कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करून किंवा आपल्या हेजेर दवरून ते तांकां मतां काडपाचो प्रयत्न हे सगळें तूं उलयता पण आमी इतली वेळ आतां विधानसभा म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनाचेर उलयले पण एकट्याय मनशान त्या बाबडी काँग्रेसीचें नांव घेतलें ना